बाणावलेच्या थळाव्या नुस्तेमारी समुदायाचो हुस्को पंचवांगडी आणि बाणावले पंचायत पंगडा सयत नुस्तेमारांच्या प्रतिनिधीन बंदर खात्याचे कॅप्टन आणि मंत्री दिगंबर कामत हाच्याकडेन पार्किंग आणि रस्तो प्रवेशा संबंधित प्रश्न मांडल्या उपरांत तांचे हुस्के पयस झाले। या प्रकरणाक बेगोबेग प्रतिसाद दिवन मंत्री हांच्या सयत सीओपी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंयच तपासणी करपा खातीर थळार भेट घेतली। समाजा मुखार आशिल्ली आव्हानां समजून घेवपा खातीर परिस्थितीचो सविस्तर नियाळ घेतलो। हे प्रश्न प्राधान्यान सोडयतले अशें आश्वासन मंत्री दिगंबर कामत हांणी नुस्तेमारांक दिले। थळाव्या नुस्तेमारी समुदायान अधिकाऱ्यांनी घेतिल्ल्या बेगोबेग प्रतिसाद आणि सक्रिय पद्धतीक येवकार दिला। हे जाग्या पार्किंग हे आम्ही नुस्तेकारान MLA आसतना मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर आसतना आमगेले रेमी सरपंचान हे कोण गेल्ले। आज कोण जात्रीच हे टुरिजमान ही आणि कोणाकोळे रेटान दिला 95 इयर्स। दिगंबर बाब हे नुस्तेकाराले केन्ना जाळ सुको केन्ना भात सुको नुस्तेकारांक गाळयो रेमात स्पॉट मान माया म्हयने आमगे गोंयकार लोक येता जाटेलो तेकोळे बीच चड पयस कांय चलोवंक जायना। सो हे आमगे हायद्याचे हे आमगे लोकाले लोकांकय दवरी गव्हर्मेंटाकय दवरी लिजान हॉटेल लायनी दिनाका। हे काम केले आम तुका वालोर दिताय। आज तुवें आमकां सांगिला हो माऱ्या हॉला कसो बाणाल बिची रोड तो होण काबार जालो हा हॉटला पायपोन हे तुवें आमकां बरें उतर दिलो हा 10 दिसांनी हो रोड कंप्लीट करतो मु हेजे तुका देव बरें कर मुटा हेज मुका कितें उलोवपा आहा तें उलय। ए बाबा आवाज हांगाच्या सगळ्या फिशरमॅन कम्युनिटीचे सगळ्यांनी म्हाका इन्वायट केलो आनी तातूंत भितर बाब पेलेय आशिल्लो वॉरनूय आशिल्लो आनी सगळ्यांनी म्हाका आपयलो म्हणून हांव हांगा आयलो। तांच्यो ग्रिवन्सीस आसा त्यो हांवें आयकून घेतला। हांवें तांकां सांगलां एक म्हाका लेटर कर सगळे ग्रिवन्सीस तातूंत घाल हांव एक दीस मिटींग फिक्स करता GPDCचे चेअरमॅन आनी MD बरोबर तांकां आपयता आनी तांचे जे जे कितें इश्यू आसा ते तांचे बरोबर थंय डिस्कस करून वी वील ट्राय टू रिसॉल्व। रस्त्याच्या तांकां हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां सोमाराच्यान काम कॉमिस थँक्यू सर। थँक्यू।